फोण्या आडपय वाठारांत लोकवस्तींनी आंब्याची झाडां वाडल्यात, काय पोकळ जाल्यात, केन्ना कोसळत सांगू नजो. लोकांच्या घरावेल्यान झाडां वाडल्यात. आडपयचे लोक सध्या भीत दीस काडटात. लोक म्हणटात भाटकाराक झाडां मारपाक सांगल्यार तो म्हणटा ताका जाय तेन्ना मारतलो. विशय पंचायती मेरेन पावयलो, मात थंय कोण लक्ष दिना. आता वयले सरकारी अधिकाऱ्यांनी तरी लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात. सामके आमी इतले खतरनाक जाल्या, वारो येतरी करा 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 जाता. भाटकारी कोण एक्शन घेयना. खूब सांगून थकले, खूब वर्सां जालीं, तेजेर कांयच एक्शन घेयना. आनी पंचायतीक कळयलें, तो सरपंच म्हणटा आपल्या अजून वयल्यान कांयच हेंय येयना जाल्यार आपूण ते पूण आमकां खाणे तरी मारून दिवचे. ही इतलीं घरां आहा तितल्याची आमकां खाणे मारून दिवचे. बाकी ते आमकां आंब्याचे लागना. खाणे मारून दिल्यार आमी सुशेग जातले. परत काय आमच्यांनी घर उबी करूं जावपाना. कित्याक जावपाना? आमी हे जोडटा तो भुरगे बाळांनी आमचे पोटाक मोडचें पडटा. सगळे आमी जाणटेली आनी ल्हान भुरगीं आसा ती आमच्या फाटल्यान वयता धांवन. पडले जाल्यार आमचें घर वयतलें, भुरगीं वयतलीं. आमी भाटकारा सांगलें, तो आयकना कसो मार म्हणलें. सामको हालता पोकळ जाला भितरल्यान. आनी आतां पसून वारें येयली न्हू, सामको हाल्ली, सगळीं आमी फाटल्यान धांवली. समज कितें जालें जाल्यार कॅज्युअलिटी जाल्यार फाल्यां सकाळी ते जावचें न्हय, ताका लागून बेगोबेग ते मारचे. सरकारा कडेन आमी खूब फाटी 5 वर्सां फाटीं आमचे प्रयत्न चालू आसा, पूण ताजेर अजून पर्यंत कांय तोडगो येना. ग्रामसभेचो विशय मांडला आमी. सरपंच म्हणटा की ते भाटकाराची सायन जाय. भाटकार म्हणटा आमी मारतले ते म्हणटात. पूण कित्याक ते अशें म्हणटात. पुराय वा मातशी नजर नाशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपी नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंडचे गोंयचे केंद्राक सध्या लोकांचो आदार जाय. सांताक्रूज एका ल्हानशा जाग्यावेल्यान ही संस्था काम करता. ह्या भुरग्यांचे केंद्र उबारपा खातीर लोकांनी फुडें सरून जमीन दिवची अशें संस्थेचो अध्यक्ष रॉझॅन मेंडोन्सा मागता. नजर नाशिल्ले वा मातशे आशिल्ले भुरग्यांक ही संस्था खेळ, कंप्युटर, नाट्यकला अश्यो तरेतरेच्यो गजाली शिकयतात. We are located in Santa Cruz right now in a very small place, which is not sufficient for us for the future. And we want to appeal to all our citizens of Goa to give us a piece of land which we needed very badly today. Approximately we want about 8 to 10,000 square meters, and part of it will be used to build the center for the blind. Now this center for the blind will house all the activities like education, boarding facility, which is very important both for girls and the boys, and we'll also have a small home for the aged blind. I just want to appeal all who are looking at me that just help the blind in any way you all can help them. Don't degrade them in any way, and we want just your support, not your sympathy. It's not that we cannot do anything. We can do. We can say that we are better than normal people also, because we have all that abilities, capabilities in us. We have that much of capacity. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.